नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणे आयज एका खासा सोहळ्यात 2024-25 वर्सा खातीरचे प्रतिश्ठेचे संगीत नाटक अकादेमी फेलोशिप आणि अकादेमी पुरस्कार भेटून मानेस्तांचो भोवमान केलो। या कार्यावळीत संगीत, नाच, नाट्य, लोककला, आदिवासी कला प्रकार तसेच खामसूत्री बावल्यो ह्या सारकिल्ल्या कला मळाचेर मोलादीक योगदान दिवपी कलाकारांचो राष्ट्रपतींनी भोवमान केलो। लोकसभेचे कामकाज आयज निश्चित काळा खातीर स्थगीत जाले। सकाळी 11 वरांचेर सभाघराचें कामकाज सुरू जातकीच सभापती ओम बिर्ला हांणी राष्ट्रगीत म्हणपाची सुचोवणी केली। राष्ट्रगीत जाल्या उपरांत फकत 4 मिनटांतूच सभाघराचें कामकाज स्थगीत केल्ल्याचे घोशीत केले। संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी आयज पत्रकार परिशद घेवन संसदेच्या कामकाजाचो नियाळ घेतलो। विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी सभाघरात बोवाळ करून कामकाज करूंक दिलें ना असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो। लोकसभेची कामकाजाची उत्पादकता 19% जाल्यार राज्यसभेतल्या कामकाजाची उत्पादकता 39% जाल्या अशें तांणी सांगलें। गोयचे राज्यसभेतले खासदार सदानंद शेट तान्हावडे हांणी काल बुधवारा राज्यसभेत राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2025चे समर्थन करपी उलोवप केले। या कायद्यातली दुरुस्ती म्हळ्यार सहकारचे समृद्धी आणि विकसित भारत ही मोख साधपी एक पावल आसा अशें तान्हावडे हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। राज्य मंत्रिमंडळाची बसका मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या येजमानकेखाला आयज पर्वरी मंत्रालयात जाली। तातूंत वेगवेगळ्या विशयांचेर निर्णय जाल्या। खासा करून वीज खात्याच्या 12 कोटी रुपयांच्या थकबाकी बिलात माफी दिवप, गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटला खातीर नवी पदां भरप, पर्वरे उड्डाण पुलाचे उक्तावण 10 सप्टेंबर दिसा केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्तुकी जातले। जाल्यार 25 ऑगस्ट ह्या दिसा पत्रादेवीच्या नवीकरण केल्ल्या हुतात्मा स्मारकाचे उक्तावण संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकी करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली। हर घर तिरंगा या राष्ट्रीय मोहिमेप्रमाण गोंयांत लेगीत ही कार्यावळ व्हडा उमेदीन मनयतात। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपले साकळे कौटुंबी घरात तिरंगो फडकोवन ह्या मोहिमेक तेंको दिलो। जाल्यार विधानसभेचे उपसभापती जोशुआ डिसोजा आनी म्हापशा जाल्यार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आपल्या राबित्या घरात तिरंगो फडकावन ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। नवी दिल्लीत लाल किल्ल्या लागसार 10 नोव्हेंबर 2025 जाल्ल्या जीवघेण्या कार बॉम्ब स्फोटाविशीं आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार सगळ्यांत व्हड स्पश्टीकरण केलां। एकवटीत राष्ट्र सुरक्षा परिशदेच्या एका खासा देखरेख अहवाला प्रमाण ह्या स्फोटा खातीर भारतीय उपखंडांतल्या अल कायदा ह्या आतंकवादी संघटनेक अधिकृतपणान जापसालदार धरला। भारतीय स्वतंत्रतायेच्या 80व्या वर्सा निमतान 15 ऑगस्टाक राष्ट्रपती भवनात पारंपारीक ॲट होम लोकार सुवाळ्याचें आयोजन केलां। अंदू ॲट होम सुवाळ्याचें मुखेल आकर्शण म्हळ्यार गोंय, महाराष्ट्र, छत्तीसगड आनी मध्य प्रदेश ह्या 4 राज्यांच्या संस्कृतीक आनी पारंपारीक दायज पळोवपाक मेळटले। लडाखातल्या लेहात आयज सकाळी भूंयकांपाचे नेटान धपके जाणवले। राष्ट्रीय भूंयकांप विज्ञान केंद्रान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण भूंयकांपाची घडसाण 5.5 रिक्टर स्केल इतली नोंद जाल्या। भूंयकांपाचें केंद्र जमनी खाला 10 किलोमीटर खोल आशिल्लें। अचकीत आयिल्ल्या ह्या भूंयकांपाच्या धपक्या खातीर नागरिकां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां।